Jesu Munsha Sorvonnara, page 109, H7. Jesu Munsha Sorvonnara, Usvarochi Adituka, Vortia Bapan Somudilor Moiminapna Sarko Kelo, Vortia Bapan Somudilor Moiminapna Sarko Kelo, Bapat Sotu Usvat Brokas Munshang Soto Solto Viswas Duka Pratat Sakratushi Aikon Getortanchi Magni Duka Pratat Sakratushi Aikon Getortanchi Magni. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफियासु. भयणीन आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार ह्या नातालांच्या दिसाच्या मिसान वांटो घेवंक. व्हडा भोक्तीन आमी सदांच सांगसर सायबाक लागून येता. एक आकर्शण आहा आमकां आनी आमी जाणो कशे भाशेन ताणें आमची मागणी विनंती आयकलेल्यो आसा आनी कितलेंचशें बरेंपण आमकां दिलेलें आसा. देवाक आर्गां दिवया आनी आर्गां दिवंकूच तुमी आयिल्ले आसा ह्या सकाळी. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाचीं भुरगीं, जेजू आमचें सोबें सदांच येता. कित्याक लागून? ताचे उद्देशी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरे भाशेन सारूंक. तो आयलो पूण तो परतून येतलो म्हणून आमची तयारी सदांच आसा. देवाची भुरगीं खरी कितले फावटी आमी मागणें केलेलें आसा, कितले फावटी जेजूक आमी आमच्या काळजान घेतलेलो आसा, तरी पूण पातकान पडपाचें तें आमकां चुकोना. आनी पातकान पडली की ना रोखडीच आमी ताचे सून वळोन आमी ताचे कडेन बोगसणी मागलें, तो सगलें पुसून काडटा आनी आमकां पोत्तून घोटाय दिता फुडलीं पावलां मारूंक, ताच्या मोगान जिवंक आनी एकामेकाचो जसो ताणें आमचो मोग केला ते भशेन करूंक. तर ह्या वेळार ह्या सकाळीं आमी देवाचें बोगसणें मागया आनी एकामेकाचें सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन हें मागणें आमी म्हणून आमचें जिवीत बदलूंक देवाच्या ताब्यांत हें आमचें जिवीत दवरया. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोरपू दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia kaklutko, somia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, somia kaklutko, somia
number A4, Moimadeva Konsorgi. Moimadeva Konsorgi, Moimadeva Konsorgi, Ani Shantita Jaista Samsari, Ani Shantita Jaista Samsari, Sarves Moradeva Sorgincharaya, Sarpovidar Deva Baba, Ami Dukkha Namaskar Kota, Ami Dukkha Devasta, Dosha Dorvoi Bova Pason, Ami Dukkha Vakanta, Moimadeva Konsorgi, Moimadeva Konsorgi, Ani Shantita Jaista Samsari, Ani Shantita Jaista Samsari, Somya Jesu Christa, Baba Cha et Rasputa, Somya Deva Deva Chishili, Tu Samsara Chipa Tatai, Amchi Kaklutor, Tu Baba Cha Uspia Moslai, Amchi Magri Aikonge, Moimadeva Konsorgi, Moimadeva Konsorgi, Ani Shantita Jaista Samsari, Ani Shantita Jaista Samsari, Kityak Povit Atmya Sangati, Deva Babachi Moime Jesu Christa, Eklos tu Povit, Eklos tu Ismor, Eklos tu Bor Ismor, Moimadeva Konsorgi, Moimadeva Konsorgi, Ani Shantita Jaista Samsari, Ani Shantita Jaista Samsari. मागूया. देवा मनशा कुळाच्या रोसणारा आणि सोडवणारा, मनशाक तुझ्या सारक्याचो रोचून एक व्हडो जाप तुवें केले आनी पातकांतलो ताका सोडून आनी नवी रचना करून त्या वनोदीक व्हडो जाप केले. तुजो अवनत पूत सासणाक तुज्या देव सैमाचो भागीदार आज आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो. ताच्या मनशा सैमा वरवीं आमी सासणाक ताच्या देव सैमाची भागीदारां जावंक निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. पणेनान भावनो आतां बसून चिंतितान आमी देवाचें उतर आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कितलीं सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान चलून येता ताची. बरी खबर तो हाडटा, शांती सोडवून परगडटात अशें तो सियोनाक सांगता. तुजो देव राजवट चलयता. चीत दिवन आयक, तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात. ते सगळे एकाच ताल्यान आड्डोतात. कित्याक सर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात.
गोडतान जाल्ल्या जेरुजाल्याच्या गोरा निवासानो कुशालकायेचे उद्गार सोडात, कित्याक सोर्वेस्पोर आपले पोरचेक बुजयता, जेरुजाल्याची सोडवण करता. सोर्वेस्पोर आपलो बावलो झुजाक तयार करता आनी पृथ्वेच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकानशेक पृथ्वेचेर देवाची सोडवण फांकली. आनी एक पावट म्हणुया, शेकानशेक पृथ्वेचेर देवाची सोडवण फांकली. सोर्वेस्पोराक रोचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. आमचो जबाब, शेकानशेक पृथ्वेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुलेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दोन सोर्वेस्पोरान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. आमचो जबाब, शेकानशेक पृथ्वेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक पृथ्वेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खी पृथ्वे गणगणान सोर्वेस्पोराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. आमचो जबाब, शेकानशेक पृथ्वेचेर देवाची सोडवण फांकली. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सोर्वेस्पोराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सोर्वेस्पोरा रायाची टणटणीत वाखाणी कोर. आमचो जबाब, शेकानशेक पृथ्वेचेर देवाची सोडवण फांकली. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, म्हाका जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगळ्या वस्तूंचो दायजी केला. ताचेच वरवीं सगळी पृथ्वी रचल्या. तो देवाच्या वैभवाचो परजोळ आनी ताच्या सैमाचो संपूर्ण रूपकार. आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार तो सांबाळटा आनी पातकाचें मेळेपण काडल्या उपरांत स्वर्गार थोर देवाच्या उजव्याक बसला. जितल्या देवदूतां वन श्रेश्ठ नांव ताका दायजीपणान फावो जालें, तितलो तो ताच्या वन व्हड. आनी खरेंच खंयच्याच दुताक देवान केन्ना तरी अशें म्हटलां जायत, तूं म्हजो पूत, आज हांवें तुका जल्म दिला. आनी तशेंच हांव ताचो बाप आनी तो म्हजो पूत. त्या भायर आपल्या मालगोड्याक संवसारांत पाठयतना तो म्हणटा, सगळे देवदूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 soglia canonzala, Alleluia, Gesù amcia raila, Alleluia, soglia canonzala, Gesù amcia
परमेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफी आसूं. जुआंवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. ओरुंबाक शब्द आसलो आनी शब्द देवा सोमे आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोमे आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोलें कांयच ना. ताचे सोबें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखांत परजळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. सगळ्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. एका मनशाक उजवाडांतलो नीज उजवाड शोभ जावन आसलो. तो संवसारांत येतलो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो, तरी संवसारांत ताका वळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच परजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक, आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे ओदवणेन न्हय, मनशाचे खुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कृपेन आनी स्वतान भरलोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापायच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुआंवान आरडून म्हणलें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजे वोन व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच, आनी ताचे सुपूर्णायेंतले आमी सगळ्यांनी घेतला कुरपेर कुरपा. समूर्त मोइजेसा वरवीं दिल्ली, कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण बापायच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीन आनी भावनो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोलें कांयच ना. हें आमी मनांत दवरया. सगळें जें ह्या संवसारांत आसा तितलें शब्दा वरवीं आनी शब्द जावन आसा जेजू. ताचे वरवीं सगळें रचलेलें आसा. हो एक गूट, पूण आमकां तो उगडापो जाल्लो आसा. आमकां ही समजणी मेळ्ळेली आसा आनी आमी तें समजोंक शकता. कित्याक आमी एक्सुरिनान आमचें गिन्यान पवित्र आत्म्यान भरलेलें आसा आनी पवित्र आत्मो हे गूट आमकां उगडापे करता. आमी सगळीं जाणां आमची न्हय, आमकां देवान आपल्या पुता वरवीं घडोवन हाडलेलीं आसा. आनी पयल्या पुस्तकान जाणवे म्हणजे आमकां थंयसर सांगलेलें आसा की उत्पत्तीच्या पुस्तकान कितें सांगलां, देवान आमकां आपल्या सारकीं रचलेलीं आसा. देवान आमचे सोबे आपलो स्वास घातलेलो आसा, सुस्कार घातलेलो आसा. तर आमचे मदें पळय आसा तें जिवीत
भायल्यान आनी भितरल्यान जेजूचेंच. तर आमी ताचे सांदे जाता. तो जावन आसा आमची कूड. आनी हे परी आमी सगळीं जाणां ह्या संवसारांत जेजू सारकी जियेता. आमी सगळीं जाणां जेजू जावन आसा. कित्याक आमचें जिवीत न्हयच पयले देवा सोबें जेजू सोबें घडोवन आयलेलें आसा, पूण आमी सगळीं जाणां बावतिस्म घेतलेलो आसा. म्हणजे जेजूक आमी एकवटून आहा, तो आमच्या काळजांनी जियेता आनी हें एक व्हडलें भाग आमकां मेळ्ळेलें आसा. पूण ते भाशेन आमी जियेता. ते भाशेन आमी कित्याक लागून जियेना? जियेता पूण पूर्णपणी न्हय. कित्याक लागून? कित्याक तो काळोख आमचे सोबें आसा. पळयात, जेजू जावन आसा सुर्या. ताचो पोरचोड इतलो आसा, पूण आमी ताका तरी पूण दामता. कशीं दामता? आमच्या आपल्यापणाक लागून, आमच्या पातकाक लागून. पातक म्हणजे कितें? ज्यो वस्तू आमी ताका एकवटून करिना, ताका विसरता. आमी ताचे बरोबर आहा खरी, पूण तरी पूण त्या त्या वेळार आमकां जाय पळय तशें करता आनी मागीर आमी चुकता, आमकां दूख भोगता आनी आमी निराशी जाता. पूण असलें निराशीपण आमचें ताचे सोबें घेवन येवंक जाय. त्याच वेळार ताचे सोबें तें हाडूंक जाय. सायबा, चुकलां हांव, जायना म्हजे कडेन, म्हजे वस्तू घे, पूण तुज्यान हें सगळें म्हजे सोबें करूंक जाता. म्हणून आमच्यान ताका तो उजवाड जो आसा, आमची कुपां पळय काळोखाची आसा, आपल्यापणाक लागून ती निर्माण जाल्लीं आसा, ती सगळीं तो ताचो सुर्या घालून पावस कसो भायर काडटा आनी सुस्कारांतल्यान हें सगळें भायर सोदता. पूण असल्या गुटाक आमी हाजीर जावंक जाय. हाजीर जालें की ना, मागीर सगळें आमकां ताचें देणें मेळटा. दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां कशे भाशेन तो देवाचो पूत, देव ताचे सोबें आसा आनी ते दोगूय आमचे सोबें जियेतात. आनी ताणेन आमकां आपलो पवित्र आत्मो मोग दिलोलो आसा. ह्या मोगांत आमच्यान जिवंक जाता. आनी हो मोग आमी आशेता आवडेता एकामेका वरवीं आमच्या संबंदांनी. आमकां जाय की दुसरी देवा सारकी इतली शुद्ध निर्मळ जाली न्ही. ताणेन आमकां ते भाशेन आमचो मोग करूंक जाय. आमी कितेंय जावं, पूण ताणेन आमचो मोग देवा सारको ताणें आमकां दाखोवंक जाय. ही आशा आमच्या सोबें आसा. आनी खूब पाटी आमी निराशी जाता, कित्याक ती देवा सारकी नात म्हणून. पूण हांव तुमकां कितें म्हणटा, जेजूक एकवटून सदांच आमी फुडाकार घेवंक जाय. ती तशी भाशेन नासली जाल्यार आमी तांकां जेजू सोबें धरूंक जाय आनी जेजू तांचें जिवीत बदलतलो. जेजून आमकां कितें सांगलां? सगळ्यां पासत मागात आनी चड करून जीं तुका पिडापीड दितात, जीं तुजे विरुद्ध आसा, तांचे पासत मागात. हे भाशेन तर आमी मागलें जाल्यार रोखडेंच जेजू बदलतलो. ती आमचें जिवीत कंट्रोल करची ना. हें सगळें आमकां आयज दाखयल्लें आसा. आनी तो कितें दिता आमकां? कृपा. आनी कृपेन आमचें जिवीत आमच्यान सारूंक जाता. तो आमचे सोबें कशे भाशेन येता भयणीनो आनी भावनो. एकलो राजा आपली पोरजेच्या जिवितान कितें घडटा तें ताका पळोवंक जाय आसलेलें. म्हणटूच तो आपूण राजा म्हणून दाखयनासतना भिकाऱ्याचें सैम घेवन, साद्या मनशाचें सैम घेवन असोच उगीच आपले पोरचे मदें भोंवतालो आनी केन्ना केन्नाय तांच्या घरांत वेतालो. कितें चलता भितर तें पळोवन तो परतून येतालो. एक दीस तो एकल्या अशेंच गरिबाच्या घरांत गेलो. तो एकलोच आसलोलो आनी ताचे बरोबर ताणें जेवण केलें, गेलो. सगळें ताणें जाल्लें केलें म्हणलें. तो थोडे दिसांनी परतून आयलो आनी परतून ताजेशी बसलो आनी जेवताना ताणें सांगलें, तूं जाणाय हांव कोण तो? ताणें सांगलें की हांव तुजो राजा म्हणून. तो समजलो की हो थटकतलो म्हणून. ना, ताणें ताका सांगलें, तूं राजा वय,
सगळ्या जाणांक तूं सगळीं देणी दिताय खऱ्यो, पूण तुवें म्हाका तुजें जिवीत दिलेलें आसा, तुवें म्हजे बरोबर जेवण केलेलें आसा, तुवें ह्या खालतेपणान म्हजे बरोबर वेळ सारलेलो आसाय, म्हजें जिवीत तुवें पोतकरलेलें आसाय आनी हांव तुका महिमान दितां. कित्याक राजा जावन तूं म्हजे सारकेलो जालोय आनी म्हजें जिवीत कशें आसा तें तुवें आतां वळखलें. हाका लागून तुका हांव दिनवासतां. भयणीन आनी भावनो, देवान आमकां तेच भाशेन आपल्या पुताक धाडलेलो आसा. तो आमचें सवें येता, भायरूच न्हय, तो आमच्या भितरल्यान आमचें जिवीत कशें आसा तितल्यानूय तो भाग घेता. ताचे मदें आनी आमचे मदें फरक ना. तो देव आनी आमचें जिवीत ताणें पोतकरलेलें आसा आनी हे भाशेन तो आमकां आपल्या बरेपणान बोधता. इतलो लागशिल्लो मोग ताणें आमकां दाखयल्लो आसा. कित्याक लागून? कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं, देवान आमकां आपल्या सारकीं केलेलीं, देवान आपलें जिवीत आमचे सवेन दवरलेलें, तरी पूण आमी चुकल्या, तरी पूण आमी ताका सोडटा, तरी पूण आमी ताचे बरोबर जियेना आनी आमकांच आमी वायट ओडून घेता आमचेर आनी आमचेर ओडून घेतलें गेलां तें ताचेरूय येता आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दिवंक आवडटा. फकत आमी ह्या वायटाक आजीर जावंक जाय. कसली म्हणून आमची चिंत ना, कसली म्हणून आमची भावना, ती बोगोर बोगोर येतात न्हय. बोगोर बोगोर आयली की ना, जेजूच्या ताब्यान करीत रावया आनी आमकां सुटका मेवतली. हीच सोडवण दिवंक तो आयलोलो आसा आनी ताचें सगळें आमकां कुरपेन कुरपा मेळ्ळात आसा. भियेनाकात, भिवची न्हय, ताचें सगळें आमचें जिवीत सारया. सगळीं जाणां हांव सारता म्हणून जाणो, पूण अदीक खोलायेन सारच्याक सदांच विसरो नाकात. जेजून आमकां सांगलां, म्हजें सगळें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सगळें रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें सगळें रिगून रावता. कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता, सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सगळें आसा. सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताच्या नांवान भायर काडया आनी तो आमकां सुटका दितलो. हांव गॅरंटी दिता तुमकां. सगळ्या सांत भक्तांनी तशेंच आपलें जिवीत चाललेलें आसा. प्रत्येक सुस्कारान ताका हाजीर जाल्लेलीं आसा. ताका लागून ताचें नांव केन्नाय घेवंक जातालें ताका. चड करून संकश्ट येता पळय तेन्ना. संकश्ट कित्याक लागून येतात? आमकां तपासपाक. आमी कितें ताका एकवटून आहा पळय ती, आनी त्या वेळार ताका चिटकोन रावन सगळें आमी ताचें सगळें केलें की ना, गॅरंटी दिता तो आमकां मोदीकन मोदीक आपल्या सारको करतलो. हे कितेंय आयलें जाल्यार भिवचें न्हय. ताणेंच आमकां सांगलां ताका एकवटून रावया आनी तो आमचें जिवीत अदीकन अदीक देवाच्या भुरग्यांचें करतलोच. आनी आमकां इतली घोटाय मेळटली की जेजू सगळें आमी दुसऱ्यांक घोटाय दितल्या, समजून घेतल्या, तांकां पोतकरतल्या, तांकां आमी फुडें वचपाक आमी ताका तेंको दितल्या. हे भाशेन आमचें जिवीत जातलें आनी हातून आमकां इतलो आनंद मेळटलो की स्वर्गार तशें संवसारांत आमचें सगळें घडटलेंच. आनी हे घडच्याक जेजू आमचें सगळें आयलोलो आसा. सगळीं आतां ह्या वेळार आयकलेलें आसा, पूण ताका चिटकोन रावच्याक 5 मिनट रातची जेजूक एकवटोन, 5 मिनट सकाळची जेजूक एकवटोन, रातची न्हिद्या, सकाळची ताका एकवटोन उठया. बाकीचे ताची कृपेन आमकां सगळें देणी मेवतली आनी आमची देणी आसा ती ताच्या ताब्यांत करून तो ती अदीक आनी अदीक घडून हाडटलो आनी आमी एकदम उत्तम जातल्या. ह्या आनंदांत आमी जिवच्याक सगळीं जाणां आतां आमच्या आत अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू जो आमचें जिवीत जावन आसा ताका एकवटोन हो वेळ सारया. प्रत्येक सुस्कारान आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान तो भरोन येता, ताका हाजीर जावया आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भितरल्या भितर तें सुस्कार काबार जायसर जेजूचें नांव घेवया आनी सगळें भितरलें भायर करया. जशी एक आणी साफ जाता ते भाशेन सगळें भितरलें आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडयन जेजू दवरलें म्हणटोच तो तें नितळ निर्मळ करता आनी खरो आमचो सोडवणदार, आमचो रोचणार आनी आमचें जिवीत म्हणून आमच्यान ताका वळखूंक जाता. इतलो लागशिल्लो संबंद ताचें सगळें
आनी आमचे सगळें आसा. सदांच ह्या एकवटांत जेजूक आमी पयलो वयलो स्थान दिवया आनी ताचें सगळें आमचें जिवीत सारया. सगळीं आतां आमी उबी रावया आनी काळजान थावन आमी देव आमचो बाप, देव आमचो पूत आनी देव आमचो पवित्र आत्मा म्हणून आमी आतां उच्चारुया. सत मानता देवाक, सोरपुदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपुदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमच्या मोगाच्या बापाचे वेंगेंत रावन आमच्या काळजाचे आवंडे ताचे मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो सोडवणेचो वार वळखून घेवंक पोरजेच्या सोडवणेच्या वाटेवेल्यान चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या बऱ्या मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो कोश्टभार उणो करूंक वावरूंक आनी प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या बऱ्या मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बापा. आमी सगळ्या क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी जेजूच्या आसण्यान, अनुभवान आनी कृपेन वाडून सोडवणेची वाट चलूंक आनी देवाचे कशे परमणे आमची पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या बऱ्या मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बापा. ह्या समाजान कश्टतल्या गरीब दुबड्या आनी एकसुऱ्या सोवें जेजूच्या जल्माची बरी खबर तांकां वाटूंक आनी देवाचे सेवेक आयतीं आसून तांचें जिवीत समाधान भरूंक बापाचो आदार मागुया. तुझ्या बऱ्या मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बापा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमची खासगी मागणी आसा ती देवा मुखार माणात. तुझ्या बऱ्या मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बापा. दयाळ बापा, कांय आमची मागणी भावार्थान तुजे मुखार आमी दवरल्यांत. तुजे येवजणे प्रमाणे ती शाक्ती पावय आनी सोडवणेचे वाटेर आमकां तुजे कृपेन बरोवन तुज्या एकवटांत वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आतां भेटोवणी वरवीं आमचें सगळें जिवीत जेजूक भेटोवया.
C11, Betoita Yam Chindana, page 32. Betoita hi am chindana, Dets borobor am chitna, Manta tosli korvordana, Bodol somia am chimona, Dita duka vola vola, Modolamci shetamola, Utbon kochak odik fola, Matawami doshi pala, Dita duka fola fola, Modolamci shetamola, Utbon kochak odik fola, Matawami doshi pala. म्हज्या भयणीन भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी आनी ही देणी सुरप दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सोबेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णायेन आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजें बोगसणें आमकां संपूर्णायेन मेळटा देखून आयच्या दोबाची परबे दिसा ही भेटोवणी आमच्या हातांत ती तूं मानून घे. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफिया सो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. O आमी करूंक फाफो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेदर आनी सासणांच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनोत्सव मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यान्यांच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुरकींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतर गायता. Povit, 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 dolbaran sorves portum, sorgani sonsar bola, tuja voi bova, usorgitu kazoi, usorgitu kazoi, Sorvesporace Davi, Ieta Takacoi, Usorgitu Kazoi, Usorgitu Kazoi. बाबा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजवता. उदोंती थावन ओस्तोमती पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशेपोर जातूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक
आमी हाडल्यात ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणेन उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तीच पोरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता, आमी काशीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजे मरण गोठा. बापा, आमचे सुरवण्णे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्ट मोरणाचो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवणपणाचो आनी स्वर्गात सोडणेचो आमी भोक्तीपणे उगडास कोत्ता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसा. देखून आमी उपकारी खाडसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोली वरवीं जे बोलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सुबात तुका भेटयता. तिचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाचे माय बोव भाग्योंत आंकवार मारयेच्या, तिच्या पोती भाग्योंत झुजेच्या, तुज्या भाग्योंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रोक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. ताचे विनवणेंत आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. तुजे चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सोबेच्या समेस्त गवळ्या आनी दर मुरण्याऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सुबेक पावडतान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबांचे मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेलेल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक कोंतरलेल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवासो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. जो आमकां एकवटून आसा, जो आमचे सुरशी जियेता, ताचे मागणें तो आमचे सोवे म्हणटा. आनी हे परी
आमकां सगल्या जाणांनी तो बोधता. ह्या वेळार जी आमची मागणी देसां आसात ती मनांत धरया. सगळीं जाणां आमची मोगाचीं आसा, हांगसर आसा, पयस आसा, तांकां आमच्या काळजांत धरया. जी आमचे विरुद्ध आसा तांचेय पासून आमी मागया. जेजूच्या एकवटान ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन आतां आमी बरोबर जेजू सोबे म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशण उतरयता. तर आमकां तुजे उदार कपतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हणलें, आनी आतां आमकां हांगसर आसलेल्यांक आनी घराचेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोक मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या काळजांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सुरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Shelang Kaundar, page 74, D46. Con
जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटा दोळे धांपया आनी ताच्या एकवटान हो वेळ सारया. तो आमकां एकवटोंक येता. देव तो जशे भाशेन तो राजा आपल्या परजेच्या प्रत्येक जिवितान वचोन तांच्या जिविताच्या सगळ्या सैमांत भाग घेतालो, ताचे परस जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा आनी आमचें सगळें जिवीत ताणें आपणायलेलें आसा. ताका एकवटोन हो वेळ सारतना ताचे गोठायेन आमी भरोन येवया. हे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशी पोरमोणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, आयच्या दिसा जल्मल्लो आमचो सोडवणदार आमकां तुजीं भुरगीं करूंक गायला. तर संवसारांत आमचे जिणेंत ओदीक ओदीक ताचो उपकार घेवन सरकार ताच्या औरोम जिवितांत आमकां सगळ्यांक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवें. मातसो बसा. आमचे सगळे जे पाद्री आसात आनी येरां जे आमचे बरोबर वावुरतात तितल्यांच्या नांवांत हांव तुमकां सगळ्या जाणांक हॅपी क्रिसमस म्हणटा. बरीं नातालां तुमकां जावं. तुमकांच न्हय हांगसर आसलेल्यांक, पूण जीं आख्ख्या संवसाराक ह्या मिसान वांटो घेतात तितल्यांकूय हांव हॅपी क्रिसमस म्हणटा. आमकां हांगसर खूब जाणां मदत करतात. आमचे वॉलंटियर्स आसात, तांकां म्हज्यान विसरूंक जायना. केन्नाय जाय पळय तेन्ना ते आमकां आमचे बरोबर येतात आनी बरे भशेन माणसुगेन सगळो वावर करतात. ही फिरगोज न्हय, एक श्रायन म्हणटूच आमकां लोक ना हांगसर. लोक हांगसर येता आनी हे भशेन मदत करता. सगळ्या जाणांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. पूण हांगसर ह्या मिसान बरे भशेन वांटो घेवच्याक जाणें ही मांडवळ हांगसरली आलदार जी केल्ली आसा सांकिस्तांव आनी येरांनी जाणें वाचप केलेलें आसा. आतां आमी सगळ्या जाणांक तुमकां म्हणटा वाचप करूंक जाय जाल्यार आमकां वॉट्सॅप मेसेज धाडा. नांव, हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान वांटो घेवंक जाय तांकां आमी 9623639257 ह्या नंबराचेर वॉट्सॅप मेसेज धाडूंक सांगता आनी ती धाडटात आनी बरे भशेन तांकां सगळें वाचपाक मेळटा घरा. हांगसर येवन मागीर बरे भशेन जेजूचें उतरां, जेजूची बरी खबर पडगडटात. कित्याक वाचपाक बरे भशेन केली की ना आमकां सगळ्या जाणांक समजून येता. तर तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. गोंयराक ते कितलेच वर्सां जालीं हांगसर आमकां मदत करता. फाबियोलाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी येरांकूय जीं कोण हांगसर गोंयार करतात तितल्यांकूय. ही मिडिया आमचो ब्रदर लिंडसे आनी ताचे बरोबर मॅथ्यू आसा ते हांगसर वावुरतात दीस रात. आनी इतलीं वर्सां आमी इतले म्हयने जाले सगळ्या जाणांक आमचे मीस दाखोवपाक. तेच न्हय पूण ए मिडिया बियातो आनी कंपनी ते आमकां मदत करीत आसा. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमकां कितलेच जाण हांगसर मदत करतात. तुमी सगळीं जाणां तरेतरेची मदत करतात. कोण फुलां हाडटा, कोण आनी कितें करता. तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें म्हणटा. कित्याक म्हज्यान तांकां देव बरें करून म्हणूनच तांकां हांव बरे भाशेन मागतां देवाचो आशिर्वाद तांचे सगळें. तुमी आतां म्हणलें तूं वॉट्सॅपाचेर आमकां मेसेज धाडटात मिसान वांटो घेवंक जाय जाल्यार. आतां तुमी घरचीं म्हणून तुमकां सगळ्या जाणांक लागीं लागीं दवरलेलीं आसा आमी. नाजाल्यार तुमकां मातसो अंतर धरचो पडटा. म्हणटच
नंबर जाणत तुमी 9075212942 हाचेर तर नांव कितले जाणां येतली हिंच्या दिसा हिंच्या मेसाक हे 4 वस्तू तुमी धाडशात तुमकां मागीर रोखडेंच धाडूंक जाता आमच्यान. लोकांक हांगसर येवंक जाय, खूब आवड आसा आनी खूब बरेंपण आमकां फावो जाता. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी उबी रावन आशिर्वाद घेवया. पयलेरूय मीस मध्यानी आसतले इंग्लीश भाशेन आनी बाकीची मिसां आयताराची आनी पयलेर 7, 8, 9, 15, 10, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. अगणीत मोगान बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशां मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या मोहिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र दीस परजळीत केलो. तोच बाप अगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान आमची काळजां भरूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोशभरीत खबर गोवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोशान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचें दूत तुमकां करूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गार आनी संवसारार मदें एकवट घडून धाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागोट दिवं आनी सुर्गींच्या सुखाक तुमकां पावोवं. आमेन. आनी सोर पोदेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. H5 page 108 H5. भायर सरतना हे सायडींतल्यान भायर सरात.